भुरग्यांनो, आयज आमी यशाची चावी या धड्यार आयज आमी या व्हिडिओन प्रश्न उत्तरां पळयतली। प्रश्न: सकयल दिल्ल्या प्रश्नाची जाप 8 ते 10 उत्तरांनी दियात। अ. स्वामी विवेकानंदाचे पुराय नाव कितें? जाप: स्वामी विवेकानंदाचे पुराय नाव नरेंद्र विश्वनाथ दत्त। आ. चिकाटी कित्या खातीर जाय? जाप: जैत मेळोवपा खातीर आनी स्वताक सिद्ध करपा खातीर सुमरा भायर चिकाटी जाय। इ. उंचेव्या पदाची प्राप्ती केन्ना जाता? जाप: इत्साशक्त आनी वेळ आमी बाळगूंक जाय तेन्ना उंचेल्या पदाची प्राप्ती जाता। इ. स्वामी विवेकानंदांनी कसले आकर्षण पुरायपणान पयस करात अशें म्हटलां? जाप: भायले विश्व आनी भायल्या गजालींचें आकर्शण पुरायपणान पयस करप अशें स्वामी विवेकानंदांनी म्हटलां। उ. स्वामी विवेकानंदांनी कसल्या विचारांची संगत करची न्हय अशें सांगतात? जाप: ज्या विचारांनी आमचें मन स्थिर उरना त्यांची संगत करची न्हय अशें स्वामी विवेकानंदांनी सांगलां। सकयल दिल्ल्या प्रश्नांच्यो 4-5 वाक्यांत बरयात। उंचेल्या पदाच्या प्राप्ती खातीर कसल्या विचारांची गरज आसा अशें स्वामी विवेकानंदांनी सांगलां? जाप: स्वामी विवेकानंदान सांगलां, उंचेल्या पदाची प्राप्ती खातीर उच्च विचारांची गरज आसा। दर्या पियेवन उडोवपाची, दोंगराचो चुरो करपाची इत्साशक्त आनी तेज आमी बाळगूंक जाय। अशा खातर हावेसान ज्या पदामेरेन वचपाक जाय त्या उंचेल्या पदाची प्राप्ती जातलीच। इत्साशक्त, मनोबळ आनी चिकाटी असल्यार उंचेले पद सहज मेळटा। आमचें ध्येय केन्ना साकार जातलें अशें स्वामी विवेकानंद सांगता? जाप: स्वामी विवेकानंद सांगता की ध्येय साकार जातलें जाल्यार आपले भितर रिगून चिंतनशील जावूंक जाय, हावेसाचे खोलाये मेरेन वचूंक जाय, मन चंचल जावंक दिवंक जायना, मन स्थिर उरनाशिल्ल्याची संगत करप वा फळाची अपेक्षा धरिनासतना सामकी घटसाणीन बाळगिल्ल्या मार्गावयल्यान धिटायेन चलपाक जाय तेन्नाच आमचें ध्येय साकार जातलें। मोती मेळपी शिंपल्यावरी जायत अशें स्वामी विवेकानंद कित्याक म्हणटा? स्वाती नक्षत्राच्या पावसाचो एकूच थेंबो आपल्या उगत्या तोंडान पडना फुडें शिंपल्यो आपल्यो शिंपल्यो धांपून घेतात, मागीर दर्याच्या तळाक वचून बसतात। थंय त्या पावसाच्या थेंबाचो मोती जाता तेन्नाच ताचे भितर मोती तयार जाता। हेच खातीर स्वामी विवेकानंद म्हणटात, मोत्या मेळपी शिंपल्यावरी जायात। जैताचे उजवाड कोणाक मेळटा अशें विवेकानंदान सांगलां? जाप: कांय जाण एकादे नवे कल्पनेच्या मोगात पडटात, ताचे फाटल्यान धांवतात, ती सादारण पोरणी जातकच ती सोडून दुसरे एखादे नवे कल्पनेच्या फाटल्यान धांवतात। अशें करीत राविल्ल्यान आपली शक्त आनी वेळ फुकट वता। म्हणून जो एकच कल्पना घेवन ती तडीक व्हर मेरेन तिका धसून रावता ताकाच जैताचो उजवाड मेळटा। एकाग्रता हाडूंक कितें करूंक जाय? जाप: स्वाती नक्षत्राच्या पावसाचो एक थेंबो उगते केल्ल्या तोंडात पडना फुडें शिंपयो आपल्यो शिंपयो धांपतात आनी दर्याच्या तळाक वचून बसतात। थंय च्या थेंबाचो मोती जाय मेरेन गूल जावन रावतात। तेच परी आमीय जावंक जाय। पयलीं आयकप, मागीर समजून तेचेर चिंतन करूंक जाय। ज्या गजालींनी चित्त थाऱ्यार उरना त्यो सोडून दिवंक जाय। भायले विश्व आनी भायले गजालींचें आकर्शण पुरायपणान पयस करूंक जाय। अशें करून एकाग्रता हाडूंक जाय।